नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 2014 उपरांत मया सरकारी जमनीचेर उबारिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयतले. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. इव्हॅक्युई प्रॉपर्टींतल्यो 812तल्यो खंय 700 केशी सुटल्यात. मया कांय दलाल खंय सरकारी जमनीचे प्लॉट करून विकतात. मुख्यमंत्री म्हणटा कारवाय चुकची ना. लोकांनी जमनी घेतना मालकी टायटलाची खात्री करची. दोन इश्यू आशिल्ले, एक तोंडा ब्रिज, दुसरो इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी. तोंडा ब्रिजाच्या संदर्भातले आमचे लँड एक्विजिशन प्रोसेस फास्ट ट्रॅक करपाक लायला. थोडेशे जाणचे लँड ओनर बीन मेळना, तोय प्रोसेस जाता. ताचेर संदीप जॅकीस बीन नोडल ऑफिसर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू तेच्या अंडर टीम काडल्या. ते एवरी 15 days फॉलोअप करतले आनी तोंडा ब्रिज फास्ट ट्रॅक करतात. दुसरो इश्यू आशिल्लो इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी. आमी 812 केसीसच्यो जवळपास 700 केसीस क्लियर जाले. उरले ते डॉक्युमेंट ना आनी ह्या विशया खातीर सुद्धा उरले ते दे आर ऑल्सो सॅटिस्फायड विथ दॅट. तांकां कितें आसत जाल्यार केस वायज रिप्रेझेंटेशन करता. उरला तेंचो एग्रीकल्चर लँडच्या बद्दल जो डॉक्युमेंट लागतलो तो तेंच्यांनी सांगलें ताका हांगा तुमी रिप्रेझेंटेशन दिलां तेंच्यांनी. लेट अस सी भितरले गव्हर्मेंट डिसिजन कितें जाता म्हणजे हांवें सगळे फायलीर आयल्या उपरांत गव्हर्मेंट डिसिजन घेता म्हणटा. सो तेज्या उपरांतूच डिसिजन घेतलें. आयच्या घडीक आयज डिसिजन जावंक जाय. बट लोकांक कन्सिडर करून पॉझिटिव्ह कितें आहा तें डिसिजन घेतलें. बट एक गजाल हांव परत रिपीट करता, 2014 उपरांतची थंय जी कन्स्ट्रक्शनां आयल्या ती सरकार मोडटलें म्हणजे मोडटलें. सरकाराच्या जागेर आतां जे कोण जमीन विकता तांकां सरकार बगीर रावचें ना. आमचे कडेन ज्यो केसीस रजिस्टर्ड जाल्या कोणी मयान प्रॉपर्टी घेता आसतना इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी जर म्हणून आसत जाल्यार कोणा कडल्यानूच विकती घेवची न्हू. तेंची घरां 100% मोडटलीं. मागीर सांगतली आपल्या हेणी विकती दिल्ली तेणी विकती दिल्ली म्हणून 100% मोडटले. आमी घरां बांदली सुद्दां जाल्यार मोडटले. कारण इट सरकारची प्रॉपर्टी. आयज थंयसर दोग जाण दलाल म्हणजे सरकाराची जमीन आपूण प्लॉट मारून विकपाक लागल्या. तेंच्यांनी विकपाची बंद करची आनी लोकांनी घेवचेली बंद करची. संवसारीक तापमान वाडी खातीर सैम बदलला. पावसाचे ढग वेगळे. सध्या थंडर स्टॉर्म ढग वाडिल्ल्यान जगलां आनी गडगड वाडला. विज्ञानीक डॉक्टर रमेश कुमार पै प्रुडंटा कडेन उलयलो. घरांक अर्थिंग सारखे आसल्यार जगलांचो तितलोसो परिणाम जायना. गोंयांत जगलां खर पडटात. रायबंद्रा, चांदर, धुळेर, माशेलांत जगलां. घरां माकना लासून काबार. मार्च, एप्रिल, मे मंथ्स नाजाल्यार ऑक्टोबर, नोव्हेंबर दॅट इज अ पोस्ट मान्सून. हेच टायमाचेर आमकां हे थंडरस्टॉर्म्स आनी लायटनींग येता. लायटनींग फुडें कमी आसले, आतां ते इट हॅज इन्क्रीज्ड थँक्स टू ग्लोबल वॉर्मिंग ऑर क्लायमेट चेंज. वर्टिकली डेव्हलपिंग क्लाउड्स आसा ते 15-16 किलोमिटर्स तक वता, वयर वता. तातूंत ते फ्रीजिंग लेवला वयर वता. आनी एक तातूंत हेल स्टॉर्म्स हें सगळें जाता. ऑर्डिनरी क्लाउडांतू जायना. ऑर्डिनरी क्लाउड्सान आमकां पावस मेळटा. असले थंडरस्टॉर्म्स नाल्यार लायटनींग मेळटा आमकां असले वर्टिकली डेव्हलपिंग क्युमुलोनिंबस क्लाउड्सांतूच मेळटा. मोस्ट ऑफ द हाउसेस ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द सोसायटीज आर सपोज टू हॅव एक्चुअली लायटनींग अरेस्टर्स. सगळे बिल्डिंगांत जाय लायटनींग अरेस्टर्स मस्ट. बट आतां बिल्डिंग नाल्यार हावसिंग सोसायटीज जाय लायटनींग अरेस्ट बिकॉज अल्टिमेटली इट्स टू बी अर्थ. मजगती रायबंदर, चांदोर जगलावणी घरां लासून काबार. कोणाक दुखापत जाल्ल्याची खबर ना. काल सांजचो पावस पडटालो तेन्ना हांव सांजचो देवाक दिवो पेटोवपाक येवपाक लागून पावस पडटा म्हणून येवना आमचो दिवो पेटोवपाक. सकाळीं येवया म्हणलें. आज सकाळीं जर आयलो तर पळयत जाल्यार लायट ना. सगळें उजवाड जाला. सगळो धुंवर जाला. धुंवर जाल्यार म्हाका लक्षांत आयलें कितें जालां म्हणलें. तर पळयत जाल्यार हांगा हें सगळें पडलां हांगा उजो पेट्टा. बेगीन बेगीन मागीर फ्रेंडाक एका माधव म्हणटा ताका फोन केलो हांवें आनी मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो. What happened exactly and what time? Maybe at 8. 8 o'clock? Yeah. No, 8 o'clock it is last. Yeah. So what happened? There was a sound. He knows what happened exactly. Okay, sir. I was outside. I just came. हांव कामाक सावन आयलो आनी हांव ती उदक न्हांवतालें आनी हांव एक बिंदूल बसतलो म्हणून बांय लागीन गेलो आनी हांव म्हणजे फाटल्यान सुणें आयलें म्हणजे हांव पळयतालो तेन्ना कितें दोळे म्हाका बसून झप करून पास जालें. हांव पळयलो म्हाका म्हणून वीज म्हूण कळलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
बंगालच्या खाडीत रेमाल चक्रीवादळ वराक 135 किलोमीटर नेटान वाऱ्यासयत सुरू जाल्ल्या वादळाचो मान्सूनाचेर परिणाम जावंक शकता म्हणून हवामान खात्याचो अदमास. रेमाल भारताच्या अस्तंत दर्यादेगे वटेन आयल्यार मान्सूनाक नेट मेळूंक शकता. उदंतेक गेल्यार मान्सूनाचो नेट देंवतलो. गोंयांत नेटान वारें गडगड जगला मारून पावसाची शिटकावणी. गोंयांत आयतार मेरेन येलो अलर्ट म्हणून गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. मजगतीं बिरेस्तारा रातीं पेडणे दिवचले फोंड्या वाठारांत उटंगार. घरा गाडयांचेर झाडां कोसळिल्ल्यान लोकांचें लुकसाण. फोंड्या आंबो पडून 3 जाण जखमी. सांखळे दिवचले वादळी वाऱ्याचो धुडगूस. बागायती घरांचेर झाडां. आडमेळ्या पावसाक नेट. आनी अडुशां ह्या गांवांत कुमणो बाबलो सतरकर ह्याच्या घराचेर एक व्हडलें आंब्याचें झाड पडून तेंचे फूल रूम 2-3 रूम फूल डेमोलिश जाले. आनी मेन म्हटल्यार जें झाड पडलां आनी त्याच टायमार तेंची थंय फॅमिली तेंची भुरगीं सगळीं त्या रुमान रावतालीं आनी त्याच टायमार भुरगे भायर आशिल्ले. तेंगेली ती दुसरी बायलूय बीन दुसरी सायडीन आशिल्ली म्हणून तेंचो जीव साल्वार जालो. आनी ते घराचे जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 लाख सुमार लुकसाण जाल्लें आसा. प्रशांत नायक म्हणून तुमचो सरपंच आसलो न्हू, तेणी आमकां कॉल दिल्ले 10 सुमार दिल्ले टायमींग. आमी सोमते टर्न आवट केले इमिजिएट. सोमते पयले जाल्यार रस्त्यार आंबो पडलेलो आसलो. सोमतो मागीर हे केलो मोटर हेचो स्टार्ट केलो जनरेटर आनी इलेक्ट्रीक कटल लायलो आनी सोमते स्टार्ट केले ह्या करपाक. इमिजिएट जालो आमी क्लियर केलो आतां चडसो कांय प्रॉब्लेम ना. कोणाक ट्रॅफीक वीथ काय प्रॉब्लेम ना कोणाक जाय. सारको क्लीन रस्तो सारको क्लीन केलो आनी आतां ओके. कालच्या पावसाक आनीक खंयसर तरी अशी कॅज्युअलिटी बी अशी काय तुमकां रिपोर्टेड बी जाले? आमच्या कातरवाडा, मस्टेवाडा आणि पाऊलवाडा ह्या तिनूय वाड्यांचेर काल एक चक्रीवादळ जावन येयलें आनी त्या चक्रीवादळाक हांगा भरपूर लुकसाण जाली. कोणाच्या घराचेर आंबो पडलो, पणस पडल्या, परत खुपट्यो हे जावन पडल्या आनी जे खांबे आसा लायटीचे त्या लायटीच्या खांब्यांचेरूय झाडां पडल्या व्हडलीं व्हडलीं. एका तड्याकार वारें बसना फुडें आमी भितून बेड हॉलानूच बसलेलीं सगळीं जाणां. काय बायले कुठले गॅरंटीड म्हटलें हें जालां तेन्ना म्हटलें हे पत्रे उबले. जवळ जवळ 2-4 माड 2 माड 25 माडयो 30 केळी आनी 10-15 काजू. हे हांगासर आमचें काल वादळ जालें, चक्रीवादळ जालें. त्या वादळान सारको पणस बिणस सामको घुंवन अशें घराचेर एक सायडी पडलो. हेवटेन एक खानो पडलो, ते वटेन एक खानो, सगळे तिनूय वटेनसून पडल्या आनी सबंद सामकें भरपूर लुकसाण जाल्लें आहा. फोंड्यात 2 एक्सिडेंटांत 2 गेले, 3 गंभीर. मापा पंचवाडी टँकर टॅक्सीचो एक्सिडेंट. टँकर उमथलो, भितरलो एकलो सोंपलो. टँकर आनी टॅक्सीचो ड्रायव्हर गंभीर. उसगांवां बायपासार सेल्फ एक्सिडेंटात तरणाटो सोंपलो. थळाव्या मिण्टांत थंय स्टंट चलतात, पुलिसांनी लक्ष घालचें. पोरसकाड्या अपघातात 2 व्हिलर रायडर गेली. थंय मरणां नित्याचींच. शिरोडा मापा पंचवाडी हांगासर एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. हितूर जवळ जवळ 3 गाडयो इन्वॉल्ड आहा आनी एक जो टँकर उदकाचो टँकर जो फोंड्या वटेन वयतालो आनी तेणें पयलीं एक खडयेचो ट्रक टिप्पर ट्रक तेका वॉल्तार डेड आशिल्ल्या कारणान ताचो कंट्रोल केलो आनी ताका फुडें एक ट्युरिस्ट टॅक्सी मेळ्ळी. ती फोंडेच्यान सावथ्या वटेन वयताली आनी ह्या भीषण अपघातान एक जो टँकरान एक मनीस आशिल्लो ताका ऑन द स्पॉट डेथ जाल्ली आसा. त्याच प्रमाणे जो टँकराचो ड्रायव्हर आहा आनी प्लस ट्युरिस्ट व्हेहिकलांतले 2 जाण अशे 3 जाण सिरियसली इंजर्ड आहा. हो जो रस्तो आहा तो अशीर आसल्या कारणान जी गाडी टँकर आहा तिचो कंट्रोल केलो आनी फुडल्यान ती ट्युरिस्ट टॅक्सीक ताणें धपको दिवन तो एक्सेल बीन मोडून आसा परतो पडलेलो आसा. आमी मातशें लेट पावले रे, म्हाका खबर ना. हांगासरल्यान येयलो म्हणून आमी हांगासर येताले तेन्ना आमी पळयलो पळय जाल्यार तो पडलेलो आशिल्लो ऑलरेडी. हांगासर स्टंट बी चालू आसता रे रातचे बितचे. तेच हांगासर मातशें लक्ष घालपा जाय पुलिसांनी. हो कितें बरो स्पिडीन आसलो गाडी मोटरसायकल? म्हणल्यार आमी ताका पळोवंक ना पण ताका कळटा पळयत जाल्यार गाडयेचो इम्पॅक्ट जर पळयत सगळे टायर तेगेले गेल्या आनी रिमा सुद्दां बेंड जाल्या. डिस्क बीन सारके फुटोन गेला म्हणटा सारके. गेला ताका कांय जीव ना, तो गेल्लो ताका पयल्यारूच कळटालो. ताणें तोंड दिसता काडून त्या पोलाचेर बी मारला आसतलें. सगळें चेपला. उसगांव फर्मागुडी जो फ्लायओव्हराचेर एक एक्सिडेंट जाल्लो. जी KTM बायक घेवन एक श्रवण हरी नायक ह्या भुरग्याक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो. ताका हॉस्पिटलान व्हरतकूर डिक्लेअर डेड केल्लो आसा आनी ह्या लोकांच्या म्हणणे प्रमाणे ही जी KTM बायक आहा ह्या फ्लायओव्हराचेर जायते स्टंट मारता आनी जेणे करून म्हाका दिसता पुलिसांचें तेंचेर कांयच लक्ष ना. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक.
वेदांताचे लीज रजिस्ट्रेशन हुमकळत दवरपाचो कथीत प्रकार दिवचोच्या सब रजिस्ट्राराच्या आंगलट. कंपनीन सगळी प्रक्रिया करूनय लीज रजिस्ट्रेशन करूंक नाशिल्ल्यान सब रजिस्ट्रार सस्पेंड. कायदो खात्यावरवीं चवकशी जातली. आमदार काल्लूस म्हणटा सगळ्या सब रजिस्ट्रारांच्यो फायली तपासच्यो. फक्त वेदांताच न्ही बारीक लोकांकूय पिट्टात. की सगळे सब रजिस्ट्राराचे डॉक्युमेंट चेक कर. अपॉइंटमेंट मागले, अपॉइंटमेंटा गेले, परत लोकांक धाडले. थोडे केसीसां पासून लोकांक 2-3 फावटी रजिस्ट्रेशन पयशे भरूंक पडले. स्टॅम्प ड्युटी परत घेवपाक पडले. स्टॅम्प पेपर लोकांक लुकसाण जाता. तूं फकत वेदांता मायनिंगाचे टायम गेले देखून तूं ताका सस्पेंड करता जाल्यार सगळे गोंयचे कोण अशें करून केले जाल्यार दुसऱ्या बारीक लोकांचे पासून तुमी सस्पेंड करून दिवपाचें. कित्याक फकत एक फेवरेट आसपाचो न्ही आनी मायनींग कंपनी म्हूण तेंगे हें सस्पेंड करपाचें न्ही. बारीक मनीस वयता सब रजिस्ट्रारान इतलें दुखता तांकां वचपा परत यो फाल्यां यो आनी मागीर अपॉइंटमेंट घे आनी कितें हें सगळें नाटकां थिंगा. हांव देखून सरकाराक मागता तुमी केलें जाल्यार बरें जाल्यार कितें खरें जाल्यार बरें केलें. दुसरे पासून चॅक करात, सगळे रिकॉर्ड चॅक करात. राना मंत्री विश्वजितान 2 वेगवेगळ्या केशींनी सरकारी स्टाफाचेर एक्शन घेतल्या. राना खात्याच्या दोगा फॉरेस्ट गार्डांक सस्पेंड केले. ते खंय फायल पास करूंक पयशे मागताले. दुसरे केशींत सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड खात्याचे 2 ऑफिसर लोकांच्यो जमनी प्रायव्हेट फॉरेस्टांतल्यान कडेक काडूंक पयशे मागताले. तांचेर विजिलन्स केस. आयचो शुक्रार गव्हर्मेंट सर्वंटा खातीर बरो नाशिल्लो. सकाळी पयली बातमी येयली ती बिचोलची सब रजिस्ट्रार वेदांता मायनिंग कंपनीची लीज रजिस्ट्रेशन डिले केल्ल्यान तिका सस्पेंड केली. विजिलन्सांतल्यान फायल प्रोसेस जाल्ल्यान तिका सस्पेंड केली. तेजे उपरांत दुसरी बातमी येयली ती 2 फॉरेस्ट गार्ड, एक संदीप मांद्रेकार आनी प्रसाद तेली म्हणून ह्या फॉरेस्ट गार्डांक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सस्पेंड केल्या. तेंची एलिगेशन्स अशें आसा की म्हापशेच्या एका बिझनेसमॅनाची फायल प्रोसेस करपाक तेंच्यांनी पयशे मागलेले आनी हिंकां सस्पेंड केल्या उपरांत फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणेन म्हटलां की कसल्याच प्रकारचे करप्शन तेंच्या डिपार्टमेंटान ते टॉलरेट करचे ना आनी हे जर गिल्टी सापडले जाल्यार डिसमीस करपा मेरेन फायल वयतली डिसमीस करपा मेरेन प्रयत्न जातले. तेजे उपरांत मिनिस्टर विश्वजीत राणे आनी आनी एके डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा अगेन्स्ट एक नोट मूव करपा आपल्या खात्याक लायला. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा अंडर जे प्रायवेट फॉरेस्टाचे सर्वे चालू आहा तितून डायरेक्टरेट ऑफ सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड्सचे जे 2 ऑफिसर आहा फिल्ड सर्वेयर मोहम्मद इशाद आनी प्रमोद नायक म्हणून हे 2 ऑफिसर लोकां कडल्यान लोकांनी सर्वे करता आसतना तेंच्यो प्रॉपर्टी प्रायवेट फॉरेस्टा भायर दवरपा खातीर पयशे मागता अशी कंप्लेन आहा. ते कंप्लेनीच्या आदाराचेर विश्वजीत राणेन आपले प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्टाक विजिलन्स खात्याक बरोवपाक लायला की हेंची कंप्लेनी पळोवन तेंची कितें एक्शन घेया म्हणून. अश्यो सकाळच्यान 3 केसी आतां पर्यंत गव्हर्मेंट सर्वंटा अगेन्स्ट जाले. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा लोकीत शिलकार प्रुडंटा खातीर. काणकोणा गवाणे धरणाक 15 वर्सां जाली. मात गांवडोंगरी आनी शेजारच्या गांवांनी उदक ना. सुमार 2 किलोमीटर पायपीट करून उदक हाडचें पडटा. सरकारूय खंय लक्ष घालिना. टँकर येतात मात उदक दिता तांकां दिता. गरिबांक कांयच ना. जाणटे नेणटे उदकाक झरीर. खासा रिपोर्ट. काणकोण लोकांचे उदका खातीर हाल जाल्या. उदका खातीर सुमार 2 किलोमीटर चलचें पडटा. सरकाराची खंय आडनदर. धरणाचे उदक फक्त पळोवचे पुरता. कांयच फायदो ना. थळावे उलयले. उदक खंयच्यान घेवन येता आतां कितले पयस साकून घेवन येता? 2 किलोमीटर सुमार आहा तें तुमगेलें. झरी उदक भरपूर येता, चड येता? इल्लें येता थोडें अशें. उदक भरलेलें आहा म्हूण तें आमकां फक्त दिसता पूण तें आमच्या घरा पर्यंत पावना. फक्त आमगे घरा कडेन नळ आहा, नळ आसा म्हणून तें डॅमाचें उदक घरा कडेन पावना. गांवडोंगरी म्हाजी गांवडोंगरी टोटल प्रत्येक वाड्याच्या उदका लागून त्रास आला जाल्यार 15 वर्सां जाली. अजून म्हळ्यार गव्हर्मेंट हेजेर कांय एक्शन घेना एक जाली. आनीक दुसरें म्हळ्यार त्या डॅमाक आतां पायपलायन करपाक आयली आनीक लायट पावपाक आयली तेंय ना. आतां आमी सीएमा म्हळ्यार सांगलें एकदां. सीएमान म्हळ्यार अजून तेजेर एक्शन घेतलां. आनीक दुसरें म्हळ्यार ते अजुनूय प्रोसेस कांय ना. व्हळ सुकले. आतां लोकांनी फोंड मारपाक दन धरला व्हळाक आनी थंयच कपडे धुवपाचे, थंयच चूल पेटोवन न्हांवता, घर येता मागीर. अशी परिस्थिती आतां ह्या
गांवडोंगरी अख्ख्या परिस्थिती अशी आहा सामकी. नळ हे पळय घरात दिलेले आस न्हू नळ त्या नळा आमकां उदक मेळना सारकें. मागीर थंयचे सोडटा केन्ना बीन तशें सोडटा करून केन्ना म्हूण कोणाक खबर आमगे सांग साल्ल्या न्हू उदक सोडटा की साल्ल्या न्हू तो न्हू उदक सोडना न्हू. मागीर यो उदक यो आमगे पळय उदक सोडना तो साल्ल्या न्हू तो सांगता कितें आमकां उदक तें सोडना म्हूण सांगता. आतां न्हिल्ले उठलेले आमकां पळय डॅम पळोवपाक मेळटा आमकां उदक मेळटा. आतां नळा उदक येयलें सायता पयलीं सायल्लें आतां ह्या नाच. एक आठवडो जालो तुमकां उदकूच उदक ना रे एक आठवडो जालो उदक ना. पण गव्हर्मेंट नळ आसा तुमकां आमगे प्रायवेट बी तेवूय दिल्या तेका उदक ना तेका उदक ना. आतां हें उदक तुमी कितले पयस साकून हाडटा तुमी आतां चलत वचून जावं एक वरा वाट आहा उदक. आमगे आतां हेची वयर बांय मेळटा एक म्हयन्याक प्रॉब्लम जाता त्या बांयचें उदक आमी थंयच्यान हाडटा नाल्यार खंय पायपलायनी मेळ्ळे खंय आमी मेळटा थंयच्यान हाडप. आमी आतां देवाचें काम करता आमी हांगा तें आमकां आतां हांगा देवा कामाक लागून कितें करपाक उदक ना तें आमी आतां कितें तरी टंकराचें उदक हाडचें पडटलें. आतां देवा वीज करचें पडटलें हांगा आमच्या गांवांक डॅम आसून. इतले मजगती ओपा उदका पुरवण प्रकल्पाचेर तांत्रीक बिगाड जाल्ल्यान पणजे सांताक्रूज सांतांद्रे GMC वाठारांत उदका पुरवण मर्यादीत जातली म्हणून म्हायती मेळटा. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. नव्या बोरये पुलाक लोटलेकारांचो विरोध. शेतकी खाजन जमीन काबार करून पूल नाका. शेतां पेड्ड्यार जातली म्हणून लोटलेच्या शेतकार आनी थळाव्यांचो पुलाक विरोध. पुलाचो लोकांक फायदो कांयच ना. कॉर्पोरेट्सांच्या भरीक पूल बांदतात म्हणून आर्ग्युमेंट. आमी बरे होप्सान आसले पूण तो ती कॅटेगरी थिंगा दोन दे हॅव स्टार्टेड दी डिमार्केशन प्रोसेस ओवर आवर सेंटिमेंट्स. नाव वी आर व्हेरी एप्रिहेन्सिव वेदर दे आर विथ अस, दे आर विथ agriculture, they are with what. We are waiting that they will come out with some viable another alternative which will be for the villagers. Have you all filed any case against the acquisition? Yes, we have filed with the Special Land Acquisition Officer Kala in Panjim. We have not received a reply. No, it is not. The order is not yet issued. आयज आमकां डिमार्केशन येवपा अपडेट मेळ्ळो पेपराचेर येयल्लें बट येवं नाय ते कॅन्सल जाला. आमी लेटर सगळे धाडलो आहाय तांकां रिक्वायरमेंट्स लिस्ट धाडलो आहा सगळे बट अजून पासून रिप्लाय काय ना त्यांचे. लीगल मॅटरला आमी रेडी आहाय रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंड वचपा आमी लोक रेडी आहा. ताका लागून उमेदीन लोक जो आतां एक्चुअली हो लोकांक रांदपा वगत लोकांक घराक भुरगीं आहाय लोकांक जाणटी आहाय लोक सकाळी 9 वरांची सान हिंग रावला आनी तशें करून रावतले लोक फाटी सरपाना तें शुअर सारकें. लोक हिंग कोण येत म्हणून कळट जाल्यार इमिडिएटली लोक हिंग जातलो. डेव्हलपमेंट जाता तातूंत लोकांक भितर बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट जावप. बोरये ब्रीज गरजेचो हो पडलो जाल्यार आमकां फाल्यां ब्रीज जाय पूण तो खंय येवंक जाय. खाजना म्हणटा तितलीच आहा. कितली खाजना उरल्या. सॉल्ट पेन्स म्हणटा गोंयांत कितली उरल्या. पयर हायकोर्टाचो जजमेंट आयला इन नॉर्थ PDA मॅटर की तुमी नो डेव्हलपमेंट झोन सॉल्ट पेन्स मँग्रोव सगळी म्हणून तुमी बिल्डिंगो घाले म्हणून. कित्या खातीर वाय इज द हायकोर्ट ऑब्जर्विंग दीस बिकॉज तुमी हें केलां. कान्स फिल्म फेस्टिवलाचो आज 8वो दीस. भारतीय अभिनेत्री छाया कदम म्हणटा कलाकारांनी पयशांचो विचार करचो न्ही कला सांबाळची. आपली 2 फिल्मां घेवन छाया कदम कान्सांत. प्रुडंट कान्सांत. सचिन चट्टेकरच्यान कान्स फेस्टिवलाचो 8व्या दिसाचो रिपोर्ट. इस बार यहाँ कान फिल्म फेस्टिवल में 6 नई और एक पुरानी हिंदी फिल्म दिखा रहे हैं. उन 6 फिल्मों में से 2 फिल्मों में एक कलाकार है जो आज हमारे साथ यहाँ है, सिस्टर मिडनाइट, और एक भारतीय फिल्म जो 30 साल के बाद पहली बार कंपटीशन में है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उसमें भी उन्होंने काम किया है. हमारे साथ आज है छाया जी, छाया कदम. एक अलग ही खुशी होती है कि ऐसे ही कांस के लिए घूमने के लिए आना या और खुद की फिल्म लेके आना, वो भी एक नहीं 2 हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है. हम लोग कांस फिल्म फेस्टिवल यानी यही देखते थे कि ऐश्वर्या राय या फिर और कोई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, तो कांस यानी फैशन से जुड़ा हुआ है और वो बड़े बड़े गाउन और ये सब बस वो देखते थे. लेकिन अब खुद यहाँ पर आई हूँ
तो मेरे भी दिमाग में वही था, सब लोगों ने बोला था कि अरे कांस फिल्म फेस्टिवल, यानी ना फिल्म से ज़्यादा मुझे लगता है ना कैसे रहना है, कैसे सजना है, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हुआ। और मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। और 24 मेरे लिए सच में बहुत यानी सरप्राइज़ और बहुत खुशी लेके आया है। लापता लेडीज़ जैसी फिल्म जिसको लोग इतना प्यार कर रहे हैं, और मंजू माई, यानी मंजू माई को इतना लोग प्यार दे रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद भी मुझे मंजू माई से प्यार करने वाले लोग मिल रहे हैं। बनानी है अच्छी फिल्म अगर करनी है तो कभी कभी है ना बजट मायने नहीं रखता है, वो बस वो है ना लगन और वो मेहनत होनी चाहिए। और मैंने ऐसे बहुत डायरेक्टर के साथ काम किया है कि जिनका बजट ही नहीं है, लेकिन उनके अपने काम के प्रति जो प्यार और मेहनत है ना, तो उससे वो फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। ही आशिल्ली सकाळची अपडेट। परत रोखडेच मेळुया। प्रुडंटाक फॉलो करात। वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।